साम पावलान रोमा घरांक भरयल्या पत्रांतले वासाप. जेजूस सोमी म्हूण तुझ्या वोंठांनी तूं परगट उसारशे जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजांत सतमनशे जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसारणेद्वारे थारान तुका लाभता. पवित्र पुस्तकस म्हणटा ताका सतमंतलो कोणच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सोमेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितालो. पवित्र पुस्तकस सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जोडतलो. पूण ताका सतमानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशे? आनी ताचे विशांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सतमंतले कशे? आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे? आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचें कशें? पवित्र पुस्तकस सांगता हा कितले विचित्र येणे सुवार्थ हाडन येतल्यांचें. पूण सगळ्यांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना. कित्याक इसायानस सांगलेले बरी सर्वेस्परा आमे परगटलेले उतर कोणे सतमनला? तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. पूण हांव विचारतां इतलेंच ताणें तो संदेश आयकलो ना म्हूण येतवे? ताणें तो आयकला मनशाक दुबाव आसोंक नसो. पवित्र पुस्तकस म्हणटा तांचो थाळो सगळे पृथ्वेचेर गाजला. तांचो संदेश पृथ्वेच्या सांदे मुल्यांनी वचोन पावला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक तांचो थाळो पृथ्वेर शेकान शेक गाजता. सर्वेस्पराच्यो आज्ञानितेच्यो काळजाक त्यो संतोष दितात. सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट दोळ्यांक तो उजवाड दिता. श्लोक तांचो थाळो पृथ्वेर शेकान शेक गाजता. सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध सदां काल ती थकता. सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत सगळे नितीचे. श्लोक तांचो थाळो पृथ्वेर शेकान शेक गाजता. भांगारा प्रास ते मोलादीक शुद्ध भांगाराचे राशी प्रास मोलादीक. मोवा प्रास ते घोड पळयेंतले घालतल्या मोवा प्रास गोड. श्लोक तांचो थाळो पृथ्वेर शेकान शेक गाजता. त्या भायर तुझ्या सेवकाक तांचे वरवीं शिकोवन मेळटा. ते पाळतल्यांक व्हड इनाम मेळटा. श्लोक तांचो थाळो पृथ्वेर शेकान शेक गाजता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस जेजू गालिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावनासले. आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागे करतलो. तक्षणच आपले झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले.
थैन थावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग भाबाव, जाकोब आणि सुवाव, जेबे देवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबे देवा सांगाता एक मथव्यार ते आपली झाडा सामा करताले. तांका ताने आपयले. तक्षणच मस्वो आणि आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्त.